पागेवून पावलून कालिश्कारांक बरयलोले चिटीवेले वाचप. भाव भयणीनो, आमी स्वतंत्र जावचे खातीर क्रिस्तान आमकां सोडोवन स्वतंत्र केल्यांत. गोठ रावात आनी नव्यान गुलामपणाचे जू तुमचेर घेयनाकात. हांव पावलू तुमकां सांगता, जर तुमी सुनोट करूंक दिली तर क्रिस्त जालो तुमकां अनुपेगी. सुनोट करूंक दितात तितल्यांकूय नव्यान चिटकायता. आख्खी समूत पाळूंक कायदो आसा तुमकां. समूर्तींत जर प्रमाणीकपण मेळटलें म्हूण तुमी रावतात तर तुमचो आनी क्रिस्ताचो संबंद तोडून तुमी कुरपे भायर पडल्यांत. आमी जाल्यार भावार्थाक लागून पवित्र आत्म्या उदेशी आमकां प्रमाणीकपणाची मजुरी मेळटली म्हूण भरवसो धरून रावता. क्रिस्त जेजूच्या एकतारांत आसलोल्यांक तांणी सुनोट केली वो ना केली म्हूण कांयच न्हय, पूण मोगाच्या कोरण्यांनी दिसून येता तो भावार्थ की सगळे. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. आयकले देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुज्या उतरा प्रमाणे तुजी सोडवण म्हाका मेळूं. म्हाका दिल्ले विस्वाशीपणाचे उतर काडूं नाका, कित्याक तुज्या निवाड्यांचेर हांव पातयेवन रावलां. जबाब: तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुजी समूर्त विस्वाशीपणान सांबाळटलो सदांकाळ नितेकाणी. तुजे कायदे पाळूंक म्हजी खोशी देखून मुक्त काळजां हांव चलतलों. जबाब: तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. तुज्यो आज्ञा म्हणल्यार म्हजो संतोष. तांचो हांव सदां मोग करून आयलां. तुज्या हुकुमा मुखार हात जोडटा, ताचो मोग करता. तुजे नेम मनांत घोळयत आसा. जबाब: तुजो मोग म्हजेर देवूं सर्वेस्परा. उद्गार: Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. देवाचे उतर जिवे आनी सुटसुटीत. ते काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारगिता. Soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा, soy सर्वेस्परा. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून उलोवप सोंपयलें तेन्ना कोण एकल्या फारिजेवान ताका आपणागेर जेवणाक आपयलो आनी तो तांगेर वचून जेवणाक बसलो. जेवणा आदीं ताणें कित्याक हात पांय धुले नात अशें तो फारिजेव आपल्या मनांतूच घोळून विचारलो. आनी सोम्यान ताका सांगलें, आरे तुमी फारिजेव पात्र आनी ताट भायल्यान नितळ करतात, पूण तुमी भितरल्यान नागवणें आनी खोटेपणान भरल्यात. कोल्यानो जाणें भायल्यान आंग केलां ताणें भितरल्यानूय करूंक ना. तितलेंच न्हय, तुमचे कडेन आसा तातूंतलें काडून धर्मदान दियात आनी पळयात तुमचें सगळें नितळ जातलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ प्रिती मोगाचे स्मृतीन आपलो वावर करीत आसा तो भावार्थ. नियाळाक आदार. आयज आमी बागेवन तेरेजा दे आवेलाची परब समर्पितात. तिची आवय बापूय पवित्रपणांनी आपल्या घराब्यांत जियेताली. देवाचो खूब मोग ती करताली. तेरेजा आनी तिचो भाव दोगांय भाग्यवंताची पुस्तकां वाचतालीं आनी ह्या परब वरवीं तेरेजाक एक भाग्यवंत
जावंचो आवंडो उत्पन्न जालो. ती कार्मेलाताची कॉन्व्हेंतान भितर सरता. तिका जेजूचो खूब मोग आसलो. तिका देवाचे दर्शनां पळोवपाची देणें फावो जाता. आवेलाची तेरेजा आपल्या भावाटान आनी प्रिती मोगान केलोलो वावर दिश्टी पडटा. जेजू क्रिस्ताच्या एकचारान आसलेल्यांक ताणें सुनोत केली वा ना केली म्हूण पळोवच ना. म्हत्वाचें तें एकूच, प्रिती मोगाचे सुरतेन आपलो वावर करीत आसा तो भावाट. शुभ वर्तमानांत जेजू फारेजोवाचें खोटें आनी फटकिरें जिवीत तोंडार मारता. नवी आव्हान घेवन जेजूक तांकां शिडकायता आनी जिवीत नितळ निर्मळ सांबाळूंक उलो करता. आमचो भावाट कसलो काय? जेजूचोर धरलोलो वो बेश्टेच वयल्या वयर? जो वावर आमी करता तो प्रिती मोगान करुया. देवाचे स्मृतीन प्रिती मोगान वावर करून आमचो भावाट दाखोळ करुया. नितळ निर्मळ काळजांची जावन दुसऱ्यांचें बरें चिंतुया आनी तेरेजा भाशेन जाणवाय वापरून सेवेचे मनशां जावंक वावरुया. तर आज आमचो थाराव जावन दी, आमचो भावाट मोगा उदेशी दाखोळ करून आमी पळयतन करुया.